हनुमंतू सुवेलाद्री पर्वतांतल्यान मध्यरात्रीक सुमार लंका नगराला घेऊन ते नगराचे भाईल बागलाला येऊन राबता आणि पळयता सुतलोची पळोवन घेऊन आपण रामाल दास म्हणून येणार आपण हांगा आपण चोरावर भितर वचपेक्षा आपण जरा ते लंकेचे कोटेचे जरा बागिलाची बागला भितरला नाही गेलं बरं म्हणून सूक्ष्म रूप घेता माकडाले रूप घेऊन ते कोटेची बागिलच नव्हे ते अशी हातानं धाडयता हळूची त्यांना थंच ती नगरदेवतेच नव्हे ती लंकिणी म्हणून ती एकदम ते वदरता येता कोणते म्हणताच पळाल्यारी भय दिसका तशी उरती लांब रुंद एक विकराळ विकराळ उरता येऊन पळयता एक सान मांग कोडू ते कोटेची बागील धाडत असा तेन्ना ती म्हणटा राब रे तू कत्त खावन उडयता म्हणे वदरता येता तेन्ना हनुमंतीक पांय पडून म्हणटा पळय हांव म्हगेले स्वामी कार्या निमित्तान हांगा आयला म्हाका भितर वचच्या दी आतां म्हगेलें काम जावच्या कशी हांग तुगेला येत परत तेन्ना तूं म्हाका कसं म्हण शिक्षा दी म्हूण सांग आतां हांव तुका सांगणार रे हांव तुका खावचेची म्हणे ताका मारच्या म्हणे ती मुश्टी मारता म्हणजे तो कसं करता हनुमंतू पटकने काय ना घुंवता आनी बसून सोडत सकला आनी ताका हाता मुश्टीनं ती हडदे अशी मारता ताण ते मारच्या कशी ती राक्षसीण एकदम पडता सकला आनी ती गेली ते हांतुले ना एक छंद बायल अशा अप्सर अशी उठान राबता आनी हनुमंता पांय पडते म्हगेले उद्धार केल्लो पावन मुर्ती तूं हांव अश्विनी म्हणली एक यक्षिणी मागशी ईश्वराले रागाक हांव पात्र जाली आनी म्हाका देवान तूं राक्षसीण द्या म्हूण शाप दिलो केन्ना म्हालगड लोकांक आमी अवमर्यादेन जर पळयलें रे अशी जाता तांकां राक्षस जन्म घेवका पडटा सत्पुरुश लोकांक केन्नाची मानान आमी वागूंक घेवका ताका हांवूच एक उदाहरण आहे हांव कडेन ईश्वरा लागीं मस्त माफी मागली कडेन ताका मागीर करुणेन तो म्हणालो मुखारी म्हगेल्या अंशान एक मरकट जन्म येता तागेले निमित्तान तुका मोक्ष मेळटा म्हणटा म्हाका म्हगेले शापाचे परिहार बी ताणें सांगले कडेरी विश्वकर्म म्हणल्यान हे लंका पट्टणाचे निर्माण केलो ताणें सृश्टीकर्ता ब्रह्मालेक म्हळें म्हगेले हांव बांदिले लंका पट्टण वायट जनाशी आजी जेन्ना वायट जनाशी पळोवंक घेवची एक नगरदेवत तूं दिवं का म्हणून ताणें सांगिल्लें तेन्ना ब्रह्माक म्हगे बदल पाप दिसून ताणें म्हाका हांगची नगरदेवता जा म्हूण सांगलें आनी ताणें एकच सांगलें की तूं हे नगर वायट जनाशी पळोवंक घे हांगा कोणी येवो वचो कोणी राज्य कर तूं कशें ताजें हे ना बरं वाईट खाली तूं हाजे चंदाई बद्दल हाजे रक्षणाची तेच पळोवंक घेवचें मुखारी ईश्वरान सांगिल्ल्या वारी तुगेले शापाचे मुक्ती जावचें आसा जे दिवस तुगेले शाप मुक्ती जातकी तेन्ना हांगा धर्म संरक्षणाचें कार्य लंकेन सूर्यल म्हण तूं लेखा म्हूण म्हाका ब्रह्मान सांगलें आतां ईश्वरान सांगिल्ल्या वारी तुगे हातान म्हाका म्हगेलो उद्धार जालो हाज नंतर हांगा धर्म संरक्षणाची सूर जाता आनी तूं आयिल्लो स्वामी कार्य बी पूर्ण जावो म्हण ताका आशिर्वाद दी ती माय जावन वता हनुमंता हो प्रसंग जालो पळोवन एक म्हयन्यान आश्चर्य बी जाता खुशी बी जाता तो सीतेक सोदच्या म्हणगे लंका पट्टणा भितर वता सूक्ष्म रूप धरून घेवन तो तुकडे पळयता खंय खंय पळयल्यार ताका सीत दिसना कुंभकर्णाल महल पळयता रावणाल महलांत तो तुकडे वचून पळयता खंय ताका दिसना वता वताची एक विभीषणाल महला बी वता विभीषणाल महलांत एक थंड रुमांत पलंगाचेर विभीषण न्हिदलेलो उरता हनुमंत वचून पळयता ओड दीर्घदेही राक्षस थंय न्हिदला तोंडार सात्वीक कळ आसता गेल्या आनी तो न्हिदल कळना कसकेची ताणें ओंठ हालयली ताका दिसता हनुमंताक आश्चर्य दिसता न्हिदेंत कसो बाबा ओंठ हालयता आसा म्हूण तो लागीं वचून आयकता पळयलें रे तो मनुष्य न्हिदल्लो मनुष्य म्हळ्यार तो विभीषण हरिनाम स्मरण करता उरतो न्हिदेन ते पळोवन हनुमंता भारी खूश जाता
अरे हो कसल होड सात्विक मनुष्य उरतालो निद्येन तोरीची हरिनाम स्मरण करता म्हळ्यार भारी धर्मवंत हो म्हूण ताका दिसता. तो ताका थंय पांय पडता आनी थंयच्यान भायर पडता. ताका दिसता रावण हांगा तर सीतेक दवर हागेला आनी तूं असं सात्विक आशिल्ले कडेन म्हूण दिसता. आनी थंयच्यान भायर पडून बाकी कडेन सत्ता सत्ता केरी केरी गल्ली गल्ली टू महल घर टू सत्ता. होय खंय सोदल्यार सीत ना. ताका सीता मात दिसना. तेन्ना ताका भारी बेजार जाता. म्हणटा म्हणटाची सुमार वेळ जाता. तो लंका पट्टणाचे ते राजस्तंभाचे कलश नवे ताजेर वचून बसता. आनी कसं करचें बाबा, हांव तुकडो सोदल्यार जाना की म्हाका मेळटा ना. हांव कसं पाप केलें वे पूण म्हगेले दोळ्यान ती दिसतना. रामान कितले विश्वासान म्हाका सांगिल्लें आंजनेया तुका म्हगेली सीता दिसतली मेळटली म्हणून. तागेल बी उत्तर खर जायना वे देवा, तो सत्यमुर्ती. आनीक सुरसेन बी म्हाका सांगिल्लें तूं गेलेली कामां तुका जय मेळो म्हणून. आतां थोड्या वेळा पण लंकेणी बी म्हणलें तुगे स्वामी कार्य जयप्रद जावं म्हणून. हे उट्टू लोकल हे एक उतर कसले खर जातनाची म्हूण ताका दिसता. तशी बसून न्हू शांत चित्तान तो विचार करता आनी सुतलो पळयता. हांव तुकडे पळोवन गेलें न्ही लंकानगर म्हणून. तशी पळयत आसतना ताका पूर्व दिकांतल्यान म्हळ्यार रावणाल महलाच पूर्व दिक्क तो. थंयच्यान एक छंद परमळ ताका लंका येवन मारता. ते परमळ येवच्या तो एक जागृत जाता आनी त्या सायडीन पळयता. ओहो ही सायडीक हांव पळयलें ना पळय. अशी म्हगेली दोन नजरेंतल्यान चुकली ही रस्त म्हणून तो परत आनी थंय पळोवचें म्हणटा. वता वता पळयलें रे अट्टू कडेन गार्डन चंद 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 गार्डन आनी विंगविंगड गार्डन. एक एक फुलाचे एक नमुनो. थंय अट्टूची हे जगारी खंयचे खंयचे अगदी बरे वस्त आसाची बरे फुलझाड आसाची ते अट्टू थंय उरता. आनी छंद छंद त्या बशाक बांकडशे आनी ताकोट छंद छंद वेल सोडिले अशें अट्टू उरता. ते अट्टू पळयता पळयता मुखार तो अशोकवनाक वता. अशोकवनान तुजें पळयता थंय बी अट्टू गार्डनांत परमळ फुलांच्यो एक व्हड अशोक वृक्षा म्हणान तूं एक बायल मनुश्य बशिल्लो ताका दिसता. आनी ती सुतलूची सुमारांतले राक्षस लोक न्हिदलेली दिसता. तेन्ना ताका दिसता हो हीच आमगेली सीता मातुरका आमगेली रामाली सहधर्मिणी म्हूण तो लागीं वचून पळयता. एक रुखाले बसून पळयल्यार ते बायल मनुश्य एक परनेशे पत्तल न्हेसल्या आनी तिगेल्या दोळ्यांतल्यान पट्टा पट्टा उदक येता आसा. आनी राम राम म्हणत ती माती सकला घालून बसले. ती पळोवन न्हू हनुमंताक इतलो खुशी जाता की म्हळ्यार ते अगदी देवाक प्रसन्न करता म्हणून मस्त तपश्चर्या बशिल्ल्या मनशाक एक तेजरूप दिसल्यार कितलो खूश जाता तितलो ताका खूश जाता. आनी तशी पळोवन वायट बी दिसता का देवा ही हांगा घोवाल नामस्मरण करता आसा थंय तो बायलेली नामस्मरण करता आसा. कसल हांगेली एक अप्रूप जोडी कितले छंद दाम्पत्य आशिल्लें की हांगेलें म्हणून बेजार बी दिसता. आनी बरो आतां म्हाका दिसलें न्हय म्हणून न्हू तिगे वचका म्हणून तो उडी मारच्याक पळयता तितले घट भितर थंय एक नमुनो वाद्याचे घोश असो आयकता ताका.